प्रितीच्या बाबून तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 10वी चीट 25 to 37 पर्यंत. 25 to 37 आनी आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की एक धोमशास्त्री येता आनी जेजूक विचारता. गुरुजी म्हणटा, सासणीक जिवीत मेळोवंक हांवें कितें करूंक जाय? बरें बारीक आयकात. हो धोमशास्त्री, हो जो मनीस आसलो, जो देवाचें उतर शिकतालो, देवाचें उतर सजमतालो, तो येता जेजू कडेन म्हणटा, गुरुजी सासणीक जिवीत मेळोवंक हांवें कितें करूंक जाय? कित्याक भाव म्हणून हो धर्मशास्त्री आनी जो लोक जेजूच्या टायमार आसलो तेन्ना ते सगळे कायदो पाळटाले, मोजेसाचो कायदो. आनी मोजेसाचो कायद्या प्रमाणे हें करूंक जायलें, तें करूंक जायलें, हें करूंक जायलें, तें करूंक जायलें, तें नाका, हें नाका, सगळे कायदे आसले. आनी ह्या धर्मशास्त्राची सजमणी देवाची म्हणजे कितें? हांवें कितें करूंक जाय म्हाका सासणीक जिवीक मेळपाक. आनी जेजू ताका कितें जबाब दिता? ताका विचारता, सुमूर्तीन कितें बरयलां? सुमूर्तीन म्हणजे देवाच्या कायद्यान कितें बरयलां? तो धर्मशास्त्री देवाचें उतर जाणो आसलो, म्हणजे तो कायदो कितें आसलो तो जाणो आसलो. तो जबाब दिता आनी म्हणटा, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवेच्या बळान, सगल्या तुज्या शक्तीन आनी सगल्या तुज्या मनान सोरेस्परात तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. भाव भयणीनो, सुमूर्तीन म्हणजे पोन्न्या कोरानान मोजेसाच्या कायद्या प्रमाणे बरयल्लें की आमी देवाचो मोग करूंक जाय आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाय. पूण भाव भयणीनो, कायद्या प्रमाणे आमच्यान मोग करूंक जायना देवाचो आनी पेल्याचो. कित्याक? आमकां कितें बरोवन सांगलां तुवें देवाचो मोग करूंक जाय, कायद्यान बरयलां तुवें पेल्याचो मोग करूंक जाय, जाता आमकां? केन्नाच जायना. पोन्न्या कोरारान लोकांक देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आपल्या काळजांतान करूंक जायनासलो. कित्याक? पवित्र आत्म्या आमचे भितर नासलो. आदामाचें जें पातक केल्लें, त्या पातका वरवीं आमी पातकी जालीं, देवा कडसून पयस जालीं. आनी हें जें आमकां देवान मोजेसा वरवीं लोकांक हें कायदो दिल्लो, तो कायदो फकत पातकांक कमी करपाक, म्हणजे आमी कायदो पडून आमी ती वायटपण करूंक जावची ना देखून तो कायदो दिल्लो. पूण जेन्ना जेजू खुर्सार मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, स्वर्गार गेलो, ताणें पवित्र आत्मो आमकां धाडलो. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाता. रोमकारांक चीट बरयल्ली सान पावलून 5वी चीट 5वी ओळीन तो म्हणटा, देवाचो मोग आमचे भितर व्हांवला पवित्र आत्म्या उदेशी. म्हणजे आमकां पयली गरज आहा देवाचो मोग मेळपाक. आनी देवाचो मोग आमकां कसो मेळटा? देवाचो मोग न्ही की आमी बरें केलें आमकां देव मोग करता, आमी वायट केलें देव आमचो मोग करिना. देव आमचो मोग करता, आमी वायटूय आसूं बरीं आसूं. कित्याक? देव जावन आसो एक बरो देव, तो मोगाळ देव, तो काकुतकार देव. आनी तो आमचो मोग करता जेन्ना आमी वायटूय करता. पूण जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता तेन्ना आमी खरेंच देवाचीं भुरगीं जाता आनी आमी वायट करपाक पावना. कित्याक? वायट केलें जाल्यार आमकां देंवचार येतलो, आमचे त्रास करतलो जिवितांत. पूण खरेंच आमकां आमच्यान देवाचो मोग आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाता जेन्ना पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा. आनी पवित्र आत्मा आमच्या भितर केन्ना आसा? जेन्ना आमी खरेंच जेजूचेर बावर दवरता, खरेंच आमी जेजूच्या उतर पाळटा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां ही सजमणी मेळटा की जेजू खुर्सार मेलो आमच्या पासत, आमच्या पातकां पासत, आमचो संबंद देवाशी घट करपाक जेन्ना आमी ताजेर बावर दवरता,
तेन्नाच की पवित्र आत्मा आमचे भितर येता जियेता आनी देवाचो मोग आमचे भितर व्हांवता आनी तो देवाचो मोग आमकां मेळल्या उपरांत आमी देवाक मोग करूंक पावता देवाचें उतर पाळूंक पावता आनी आमच्या पेल्याचो मोग करपाक पावता. आयज जेन्ना ह्या शिवड तोमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता आमकांच एक प्रश्न विचारुया, खरेंच आमी देवाचो मोग कोत्ता? खरेंच आमी जेजू भावार्थ दवरता? खरेंच आमी ताजें उतर पाळटा? फकत म्हणल्यार आमी जेजूचो मोग कोत्ता, आमी हें कोत्ता तें कांयच फायदो ना. गरज आमकां जें देवाचें उतर म्हणटा तें आमकां पाळूंक आनी खरेंच आमकां तें उतर दिसपट्ट्या जिवितान आमकां करूंक हें आमकां आमी निर्मींक जाय, आमी थाराय करूंक जाय. जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान खरेंच आमी जेजू दाखयता की आमी ताचो मोग कोत्ता म्हणून. भाव भयणीनो, आयज आमी थाराय करुया की हें देवाचें उतर आमी शिकतले, देवाचें उतर पाळटले, खरीच पवित्र आत्म्या उदेशी आमी देवाचो मोग आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक पावतले. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.